लेट अस ऑल वर्क टुगेदर इन युनिटी केन्ना डिफरन्स आमच्या फाटीपर्यंत धरून आमी परत आमचे बाब सगळ्यांना मोठ्या संख्येन भरपूर मतांनी हांगा निवडून हाडया आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचो जनतेचो फ्लॅग उबारून दवरया आनी तशेंच आमचे 2027 सीएम सदांच म्हणटा दामोबाब सदांच म्हणटा आमचो अध्यक्ष की 2027 आसतना परत ते कमळ फुलपाची गरज आसा. गोंयचे जिल्हा पंचायत इलेक्शनां शिरसय मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार सागर मावळणकार हो आयज तेच्या स्वताच्या गांवांत महागणपती नांव दवरून प्रार्थना केली. भारतीय जनता पक्षान उमेदवारी पयलींच जाहीर केल्ली कॉन्ग्रेस जावन तेन्ना आमच्या सागरान ऑलरेडी कॅम्पेन चालू केल्ली. ऑलरेडी 75% 75% कवर केल्ले हाऊस टू हाऊस आनी प्लस तुमी मिटींग घेतलेले मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद आहा. वीन ही 100% जाल्लीच आहा पूण आमकां जाय जास्तीत जास्त मतां सागराक मेळ्ळी आनी कारण मेळटली अशी गॅरंटी कारण कितें आहा तो ऑलरेडी ह्या गांवांत सरपंच आहा समाज सेवा ऑलरेडी चालू आहा कितकीशींच वर्सां आनी जरी उमेदवारीन आतां इलेक्शन उबो रावलो जाल्यार ऑलरेडी आमच्या थिवी मतदारसंघान सुद्दां तो परिचीत आहा. खुबश्या लोकांक ज्या जाग्यार आमी वयता आमी जेन्ना रिक्वेस्ट करता तेन्ना तो सागर मावळीकर आमी ऑलरेडी वळखता अशी जी लोकांची भावना आहा तेन्ना हांव परत लोकां कडेन मागता एक तरूण यंग जशी भारतीय जनता पक्षान 80% नवे फेसीस दिल्यात 80% दिवन चडशे यूथ आहा जेणे करून फुडलें जें आहा जनरेशन हे युथाचे बऱ्या पैकी पंचायत आसूं राज्य आसूं हे चलयतले. शिरसय मतदारसंघातून जाले आमचे 8 दीस श्री महालक्ष्मी देवीच्या शिरसयसून देवस्थानासून थंयसून आमी प्रचाराक चालू केल्लो. आयज 8वो दीस. आयज आमी नाशनला गांवांत आहा आमचो गणपती देवस्थान आमचो गांव थंय आमी आयज श्रीफळ दवरून आमी आयज गणपतीचो आशिर्वाद घेवन आयज डोर टू डोर कॅम्पेनींग नाशट्यान चालू करता. आपल्या गेले 8 दीस जे हांवें शिरसय मतदारसंघात थिवी आनी शिरसय पंचायतीन डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू केल्लें आहा. लोकांचो रिस्पॉन्स इतलो आहा इतले बरे आहात वतात ते शिरसय थिवीन लोक अशें म्हणटात की निलकंठ भाईन खूब बरी कामां केल्लीं आहा आनी सगळे खूश आहा लोक. जेन्ना जेन्ना आमी वयता लोकांच्या दारान जेन्ना आमी सांगता भारतीय जनता पार्टीसून आमचो कॅन्डिडेट लोक अशें वेलकम करता. सगळे लोक या इतलो रिस्पेक्ट दितात सगळे येयात बसात इतलो हें. पूण आमकां थोड्यो गोश्टी कित्याक आमकां टायम कमी आसल्या कारणान आमकां मातशें फास्ट करचें पडटा. तशेंच हांव सगळ्यांक म्हाज्या थिवी शिरसय नाशनल आनी मोयराच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट दिलो. तेंच्या सपोर्टान म्हाका तिकेट मेळ्ळी भारतीय जनता पार्टीची. तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा.